येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. तो ते चक्रीवादळान गालजीबागची दर्यावेळ केली उद्ध्वस्त. दोनवेली दर्या देगेवयली रेंवट जमीन. भारतात मरणां जाली उणी, पूण कोविड-19 केसीचो आंकडो लागला वाडपाक. गोंयांतल्यो आजच्यो केशी पावल्यो 1582 चेर. 44% घेतलो निमाणो श्वास. भारतांतल्यो एकूण केशी जाल्यो 2,58,00,000. मरप्यांचो आंकडो गेलो 2,87,000चेर. कांय कडेन झोडपून काडल्या उपरांत गोंयांत वादळ जाले शांत. गोंयकारांक मेळ्ळ्या तात्पुरती थाकाय. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत कोरोना महामारेन आज बेरेस्तारा 44 जाणांचो जीव घेतलो. कोरोनाक लागून येतल्या मरणांचेर ताबो दवरपाचो सरकाराचो यत्न चल्ला. गोमेकोंत 22 जाणांक मरण आयलां. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत 12 जाणांनी निमणो स्वास घेतला. ESI हॉस्पिटलांत 2 जाणांचे बळी गेल्यात. फोणेच्या SDHांत एकल्याचो, चिखलेच्या SDHांत एकल्याचो, कुर्टीच्या PHCत एकल्याचो, उत्तर गोंयांतल्या खाजगी हॉस्पिटलांत 2 जाणांचे आनी दक्षिण गोंयच्या खाजगी हॉस्पिटलांत 3 जाणांचे जीव गेल्यात. कोविडाच्या गोंयचे परिस्थितीचेर मुख्यमंत्री उलयला. पळयात. कोविड मॅनेजमेंटाचो रिव्यू हांव घेतालो. आतां पर्यंत ना म्हटलें जाल्यार तेंचे टोटल टेस्टिंग तेंचे परत 300 सुमार केसीस ज्यो आसा व एक्टीव केसीस आसा. डेली टेस्टिंग खूब कमी जाता. हांव धारबांदोडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांक पंचांक अशें तुमकांय सगळ्यांक आव्हान करता की चडांत चड लोकांनी टेस्टिंगाक येवपाक जाय. जोर येता, खोकली येता, आंग दुखता म्हणून घरांत रावचें न्ही. ताजे दुश्परिणाम आमकां थोड्या दिसांनी दिसून येतले. म्हणून जाता तितके बेगीन टेस्ट करचे आनी आमचो होम आयसोलेशन कीट मेडिसीन सुरू करची. आमी सगळ्यां कडेन सहकार्य मागता. आमचे पंच सरपंच हांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हें काम करचें ताचें म्हाका दिसता. अजुनूय बी वॅक्सिनेशन जावपाचें जें उरलां तांच्यांनी वॅक्सिनेशन भर दिवचो. आनी जेका जेका कोमॉर्बिडिटी आसा, पॉझिटीव आसलेलो पेशंट कोमॉर्बीड आसा तेणी दुर्लक्षीत न जाता आमचें लागचें कोवीड केअर सेंटर वीच इज शिरोडा थंय एडमीट जावपाक येता. 18 वर्सां मेरेनच्या तरणाट्यांक कशे तरेन उपचार दिवप, कोविड पेशंटाच्या उपचारांची आनी कितें सुदारणा घडोवन हाडप, ब्लॅक फंगस केसी कश्यो हाताळप ह्या सारकिल्या म्हत्वाच्या विशयांचेर भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन गोमेकोच्या मुखेल अधिकाऱ्यां बरोबर चर्चा केली. पेडियाट्रिक्स खातीर सुपर स्पेशालिटी ब्लॉकांत एक ICU सुरू करतले. टेक्निकल स्टाफांचे बळगे वाडयतले अशेंय ताणें सांगलें. गोवा 365 ब्युरो. तो ते चक्रीवादळाक लागून गोंयांतल्या आपतकालीन वेवस्थापनाचे अपयश उक्ताडार आयले. चक्रीवादळा उपरांत खऱ्या अर्थान काम केले ते 20 खाते आनी उजो पालोवपी दळान. ह्या दोनूय खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी रातीचो दीस करून गोंयकारांक साल्वार केले. आपतकालीन वेवस्थापनाक जबाबदार आशिल्ले जिल्हाधिकारी पुरायपणान अपयशी थारले. आयज मेरेन गोंयच्या कांय वाठारांत लायटीचो प्रश्न सुटावो जावंक ना. इंटरनेट सुविधा लेगीत अजून सारकी जावंक ना. परिस्थिती हाताभायर जावनूय आपतकालीन वेवस्थापन मंडळाची जाग ना. पळयात हे विशीं लोकांनी उक्तायिल्ली तिडक. Disasters पळय म्हणटा, whether in the form of cyclones or pandemics have been there, are there and will be there. पण आमकां कितें पळोवपाक मेळटा की मॅनेजमेंट म्हणटा तो व्हडलोसो दिसना. डिजास्टर मॅनेजमेंटान व्हडलीं व्हडलीं नांवां मात पळोवपाक मेळटा. डिजास्टर मॅनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, डिजास्टर मॅनेजमेंट कमिटीज आनी कितें कितें आसता. पूण प्रॅक्टिकली कितें पळोवपाक गेलो जाल्यार तें झिरो अशें दिसता. आतां कितें आसा, आमची लिडरशीप जी आसा तितून ते पॉलिटिकल मॅनेजमेंटान खूब बरें आसता. म्हणजे खंयच्यान आमदार हाडपाचे, कितलो भाव करपाचो, कितल्याक आज भाव चल्ला आमदारांचो, कशें पंचायत आपली करून घेवपाची, कोणाक फोडपाचें, कोणाचेर नो कॉन्फिडन्स हाडपाचें. हे जे पॉलिटिकल मॅनेजर्स किंवा एक्सपर्ट आसता ते असले डिजास्टर फेस करपाक शकना. जो लास्ट आतां इलेक्ट्रिकल जर पळयशी जाल्यार लायन्समॅन जो आसा तो ताचो JE ताची AE हे फिल्डाचेर सामकें काम वावुरलेलें आमकां दिसता. पूण थंय सुद्दां कित्याक एज अ कम्युनिटी म्हणून लोकांक हेल्प मेळना त्या गांवचे लोकांक. कित्याक थंय जे लोकल लेवल पॉलिटिशियन आसता ते परत आपलो इन्फ्लुएन्स यूज करता. आपले जे कोण फेवरेबल आहा तांकां पयलीं व्हरून लायट हाडून दिवपाची,
म्हणजे मॅनेजमेंट म्हणटा तो असो कम्युनिटी लेवल सगळ्यांक पळोवन असो मॅनेजमेंट जायना. मनशाक चड दुखापत जाली ना जाल्यार मालमत्तेक खूब लुकसाण जालें. अशा वेळार इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचे लायन्समॅन आनी सुपरवायझर तशेंच फायर ब्रिगेडीचे फ्रंटलायन जे कर्मचारी आसा तांणी जें काम केलें तें खरेंच तोखणाय करपा सारकिलें आसा. हे फायर ब्रिगेडीचे कर्मचारी पोन्नी जी आपली मशिनरी आसा तेच घेवन बावडे काम करताले. अशा वेळार तांकां खूब वेळ लागतालो रस्ते नितळ करपाक. कटर बरें जाय आशिल्ले ते नासताले. ज्या जाग्यार झाड व्हडलें उमटून पडला त्या जाग्यार पुराय इलेक्ट्रिसिटी नासताली. तर इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार थंय मागीर तांकां एक जनरेटर वापरपाक मेळनाशिल्लो. तांचे कडेन सगळ्याच कडेन प्रत्येक कडेन जनरेटर नासताले. अशे तरेची ही परिस्थिती आशिल्ली. ह्या खातीर एक कमिटी आसा. त्या कमिटीचो चेअरमॅन आसा आमचो गोंयचो मुखेलमंत्री आनी वायस चेअरमॅन आसा आमची मंत्री जेनिफर मोन्सेरात. आतां ह्या दोगांनी केन्नाय त्या ह्या कमिटीची जी डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणून आसा त्याची जी कमिटी आसा त्या कमिटीची केन्ना मिटिंगूच आपयली ना, हाजेर रिव्यू केलो ना, हाजें प्लॅनिंग केलें ना जाल्यार कशें जातलें हें आमी खबर नकळो सांगपाक तुमकां. आतां पळोवंक गेल्यार CM आसा आपल्या पार्टीच्या गजालींनी बिजी. फोंड्या BJPचोच कॅन्डिडेट आपल्या विरोधकांक मेळ्ळो आनी थंय नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलो. ताका पार्टींतल्यान कसो एक्सपॉल करपाचो हें काम करपाक मुखेलमंत्री आपल्या पार्टीच्या अध्यक्षा बरोबर बिजी उरलो. ताका वेळ ना की बाबा हें कितें चल्लां, आपत्ती आयल्या ताजेर कशें काम करपाचें हें पळोवपाक ताका वेळ ना. ही झाडां मांद्र्या म्हणटा थंय आतां जवळ जवळ 4 झाडां पडलेलीं आसा. 4 झाडां पडलेलीं आसा आनी हांवें ताका डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय आहा तो आमकां कळना पेडण्याचो, पण ही आमचे फायर ब्रिगेडीक त्याच दिसा इन्फॉर्म केला. त्या दिसा पासून आयचो 5वो दीस ताका इवन मॅसेज सुद्दां घातली की अमक्या जाग्यार बाबा झाडां पडलेलीं आसा. पूण ताका 3 दीस खबर ना हांगा झाडां बी पडले आनी येदो व्हडलो डिस्ट्रक्शन जाला. देगेकूच आनी 1 किलोमिटराक सावंतवाडा म्हण एक वाडो आसा. हे सगळ्या भुरग्यांनी आपापले कटर नाल्यार आपापले कोयते हाडून सगळी वाट त्याच दिसा क्लियर केली, एकाच दिसा क्लियर केली. आनी फायर ब्रिगेडीक आमी हे सांगून सुद्दां आयज 5वो दीस तो फाल्यां येता आनी काल म्हाका तो सांगता खंय आसा, कांयच ना मरे. तर ताका हांव दाखोवंक करता. आजुनूय आज 5वो दीस आजुनूय झाडां सगळीं पडलेलीं दिसता तुमकां. हांगा सगळीं झाडां पडलेलीं दिसता आनी आजून ही कट करूंक ना आनी रोड ब्लॉक आहा. पेडणे एक डिझास्टर मॅनेजमेंट एक टीम काडलेली फाटले जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो उदक भरलेलें सगळ्याक आनी तेन्ना. पण आतां ती डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय आहा तीच कळना पेडण्याची. हे तर सगळे ब्लॉक आजून आसा. चक्रीवादळाक लागून निर्माण जाल्ले परिस्थितीचो नियाळ घेवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान वेगवेगळ्या वाठारांत वचून पळोवणी केली. आयकयात तो कितें म्हणटा तो. धारबांदोडा तालुक्यात व्हिजीट केली. म्हजे बरोबर आमचे मंत्री दीपक पावसकर, सावथगो अध्यक्ष स्वर्णभाई तेंडुलकर, कलेक्टर साऊथ, म्युजिका डेप्युटी कलेक्टर आनी कन्सर्न ऑफिसर्स सगळे जाण हांगासर रिव्यू घेवपा खातीर उपस्थित आशिल्ले. सायक्लोनाचो व्हडलो इफेक्ट तसो धारबांदोडा तालुक्याचेर दिसूंक ना. बारीक 1-2-3 इन्सिडंट्स सोडले. एक 3 जाग्याचेर घरांचेर ल्हान झाडां पडलीं. पण आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी बाकीच्यांनी इनिशिएटीव घेवन रोखडे क्लियर केले. धारबांदोडा तालुक्यात 100% पावर रिस्टोर्ड जाल्या. 100% उदकाच्यो कांयच समस्या ना. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2,76,110 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 3,874 जाणांक मरण आयले. भारतांतल्या एकूण केशींचो आंकडो 2.58 कोटीचेर पावलो. मरप्यांचो एकूण आंकडो 2.87 लाखांचेर पावलो. एक्टीव केसींचो आंकडो देंवन 31.29 लाखांचेर पावलो. भारतात सेगीत 4थ्या दिसा 3 लाखा परस उण्या केशींची नोंद जाली. 10 राज्यात एकूण केशींच्या 77.17% कोरोना केशींची नोंद जाली. तमिळनाडून सगळ्यांत चड 34,875 आणि कर्नाटकात 34,281 नव्या केशींची नोंद जाली. भारतातल्या एकूण केशींचो आंकडो 31,29,878 पावलो. हे प्रमाण 12.14% आसा. 8 राज्यांत 69.23% कोरोना केशींची नोंद जाली. फाटल्या 24 वरांत 20,55,000 जणांची कोरोना तपासणी केली. भारतातले एका दिसाचे पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण 13.44% आसा. देशातले मरप्यांचे प्रमाण 1.11% आसा.
धा राज्यांत हे प्रमाण सगळ्यांत चड म्हटल्यार 72.25% आसा. महाराष्ट्रांत 594 आनी कर्नाटकांत 468 जाणांक मरण आयलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. काणकोणच्या गालजीबाग दर्यावेळे वयली सोबीतकाय पुराय नश्ट जाल्या. तोते चक्रीवादळाच्या तडाख्याक सांपडिल्ल्यान काणकोणचो आयकॉनिक सँड बीच दर्याच्या उदकान व्हांवन गेला. हे बीच परतून रिस्टोर करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केला. जे तोतके नावाचे वादळ आयले, ज्या तरेन काणकोणाक नुकसाण जाताले दर वर्साक, तशें हांगासर ह्या फावटी नुकसाण जालें ना. पूण काणकोणांतल्या गालजीबाग ज्या बिचाचेर सुमार जवळ जवळ 200 मीटर आशिल्लो सँड बीच पुराय व्हांवन गेलो. तुमी दिसता ते फाटल्यान पळयता आसतले, ह्या हांगासरल्यान जवळ थंय पर्यंत सुमार रेंव भरिल्ली आसताली. जवळ 10 ते 12 मीटर हायटीचेर, इतल्या हायटीचेर आसताली ती रेंव, ती पुरायपणान व्हांवन गेल्ली आसा. आनी आतां तुमी जे पळयतात हांगासर जी माशेची न्हंय आनी ही गालजीबागची न्हंय, दोनीच्यो न्हंय हांगासर एकठांय जातात आनी ही गालजीबागची न्हंय टर्न जावन माशेच्या न्हंय मेळटा आनी दोनी न्हंय एकठांय जावन दर्याक मेळटा. पूण हांगासर स्थिती आतां उलटी जाल्लेली आसा. दर्या जो आसा डायरेक्ट गालजीबाग न्हंयक अटॅच जाल्लो आसा, कारण हो मदलो सँडबार गेल्लो आसा. त्याच बरोबर ह्या बिचाचेर आशिल्ली सुमार 200 ते 300 सुमार सुरीची झाडां व्हांवन गेल्ली आसा. गव्हर्मेंटाच्या रिस्ट्रिक्शना प्रमाणे हो बीच टॉर्टायल बीच म्हणून घोशीत केल्लो आसा. तरी पूण ह्या बिचाचेर आतां इतलें नुकसाण जाल्ल्यान फक्त लोकांचेच न्हय तर नुस्तेकारांचेच न्हय तर आतां एक नैसर्गीक हानी ह्या बिचाचेर मोठी जाल्ली आसा. दरम्यान ह्याच जाग्यांनी जे जे लोक फिशरमॅन आशिल्ले तांच्यो होडयो, तांची जाळां बिळां आतां पिनून गेल्ली आसा. लोकांची मागणी आसा की हांगासर सँडबार परत आसा तसो तयार करचो. गालजीबाग न्हंयचें पात्र, हें पात्र आतां अशा तरेन गाळ व्हांवन येवन पुरायपणान पुरवून गेलां. आयज हिंग सायक्लोन येयल्ले कारणान गालजीबाग बीच हो अक्षरशः सगळो कमीत कमी 200 मीटर कातरून गेल्ले आसा. आनी 200 मीटर कातरून गेल्ले कारणान गांवचे फिशरमॅन लोक आहा तशेंच आनी आमचे सगळे लोकांक हिंग भरपूर प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. ते बिचार आमची जे होडी आसा जावं जाळां आसा, ते फिशींग नॅट आहा, सगळे व्हांवून गेल्ले आसा. आनी तो बीच कातरून गेल्ले ते माशे सायडीन जी घरां आहा, ते माशे सायडीन घरांक बीन लोकांक प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. कित्याक बीच कातरून व्हरून रिवर आनी दर्यो एक जाल्लो आहा. रिवर आनी दर्या आसा पळय तेंची कमी कमी सँडबार आसलो, तो 80 to 90 मीटर सँडबार आसलो. आनी हो सँडबार आतां कातरून गेल्लो आसा. आनीक हो सँडबार कातरून गेल्ले कारणान गांवच्या लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. आनी थिंगा आतां आमचो हायवे ब्रीज आहा आनी हायवे ब्रिजाक बीन तेजो प्रॉब्लेम जावपाक शकता की सिव्हील येता ते वसाड येता ते डायरेक्ट त्या ब्रिजाचेर वचूंक शकता. आनी तशें माशे लोक जो माशे लोक रावता तांकां बीन मोठ्या प्रमाणान धोको आसा. कित्याक जी वसाड तेंची बांदां बसता. सँडबाराक कमीत कमी 3 ते 4 मीटर हायट आसली आनी 200 मीटर लांब आसलो. आनीक हो सँडबार आतां आमी गोवोरमेंटा फुड्यान रिक्वेस्ट करता की हो सँडबार आसा तो परत घालचो. ना जाल्यार आतां जून ते ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर सो थिंगा आतां रफ सिजन आसता आनीक दरी तुफान आनीक येवपाची शक्यता आसा. आनी हें तर सँडबार तर परत घालना जाल्यार हिंगा मोठ्या प्रमाणान धोको आसा त्या फिशरमॅनाक बीन, गांवच्या लोकांक आनीक हिंगा सगल्यांकच. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर. परतून गोंय एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कला अकादमीचे इमारतीच्या स्लॅबाच्या वॉटरप्रुफींग चल्ला. मायक्रो कॉन्क्रिटाच्या वापरा बरोबर केमिकल ट्रीटमेंट दितले. अत्याधुनीक तंत्राचो आदार घेत क्रँक फिलिंग, स्टिचिंग करतात. कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दुरुस्ती कामां विशीं म्हायती दिली. हो जो एंटायर जो स्लॅब जो आसा त्या स्लॅबाचें टोटल एंटायर तेजें वॉटरप्रुफींग करचें
आता पहिली गोष्ट आमी ऑलरेडी हे ड्रिलींग करून जो कोबा एका कोबा जो हे घातिल्लो लेयर घातिल्लो तो आमी काडिल्लो आसात. नंतर ताजे आमी सरफेस प्रिपरेशन करतले. जे मदर जो स्लॅब आसा जाका ओरिजिनल स्लॅब म्हणटात ताजे आमी सरफेस प्रिपरेशन करतले. तेरे नंतर खंय जर क्रॅक फिलिंग जर आसा जाल्यार क्रॅक फिलिंग एक वेगळे केमिकल ट्रिटमेंट दिवन आमी तो फिलिंग करतले. नंतर आमी ताका चवथी स्टेप जी आसात आमी स्टिचिंग म्हणटात. जशें आमी कपडो जर पिनला जाल्यार ताका आमी स्टिचिंग करून जसो आसा तसो करतात तशे तरेचे बारीक बारीक एक म्हणजे उदका पेक्षा पातळ पदार्थ म्हणजे तो एक केमिकल ट्रिटमेंट दिवन हे सगळ्यो खाची खोरे जे आसात बारीक बारीक जे बुराक जे आसतले किंवा छिद्र जी आसात ते भरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. तेज नंतर आमी मायक्रो कॉन्क्रीट किंवा थेरोड्रॉफिक मोर्टार हो वापरून बाकीचे सगळे लेयर आमी हें करतले. आनी तेजे नंतर आमी 3 तरेचे ताका आमी केमिकल ट्रिटमेंट वॉटरप्रुफींग करतले. आमी IITचो सपोर्ट सुद्दां घेतिल्लो आसात आनी त्या संदर्भात हें सगळें काम मॉनिटर जातलें. आमची PWD सगळें काम पळयतात. एक्झिक्युटींग एजन्सी इज अ PWD ताचे सगळे कन्सल्टंट आहा कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी IIT मुंबय हें स्ट्रक्चर सगळें काम पळयतलें. आमी फेस जे स्ट्रक्चर जें आसा नवे स्ट्रक्चरल बीम आमी इन्सर्ट करपाना फक्त स्टील आमी इन्सर्ट करतले आमी ताका जॅकेट्स घालतले. थोडीशी सायज वाडपाक शकता. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारात कमी अधिक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडूये. उत्तर आणि दक्षिण गोंयचे चडावत तापमानात सामान्यताये परस उणे आशिल्ले. मुरगांवां सगळ्यात चड 30.8 डिग्री सेल्सियस चडावत तापमानाची नोंद जाली. पणजे आणि ओल्ड गोवा 6 सेंटीमीटर, पेडण्यां काणकोण 4 सेंटीमीटर, वाळपय आनी केप्यां 2 सेंटीमीटर जाल्यार मुरगांवां 1 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जातनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.